नमस्कार. फाटले कांय दीस गोंयान एक विषय मोठ्या चर्चेक येयला किंवा गाजता तो म्हणजे IAS IPS अधिकारी जे गोंयान येतात हे अधिकारी आपलो मनमर्जी कारभार करतात आणि ह्या मनमर्जी कारभाराक लागून जाय ते असे ते निर्णय घेतात जे त्यांच्या मनाप्रमाण तांकां येता अशे. सो हेका कारण थारिल्ले ते म्हणजे आमचे अंजुना पुलीस स्टेशनाचे जे ड्युटी मास्टर आशिल्लो त्या ड्युटी मास्टराचे सस्पेन्शन रामा परब म्हणटा तेजे. सो हे सस्पेन्शन खंय तरी ह्या IAS IPS ऑफिसरांचो इगो दुखावल्ल्या कारणान जाला अशा तरेची एक अंतर्गत चर्चा आशिल्ली. मागीर SP नॉर्थ अक्षत कौशल हांचे कडल्यान एक पत्रकार परिशद जाली. माहिती ताणी दिली की ह्या ड्युटी मास्टराचेर खंय मोठ्या प्रमाणात कागाळी आशिल्ल्यो, म्हणजे नॉयज पॉल्युशना संदर्भात आसत किंवा तो आपल्या पदाचो गैरवापर करता अशा तरेचो तेचेर आरोप आणि खूबश्यो कंप्लेनी येयल्या. म्हणून आमी हो निर्णय तेका सस्पेन्शनाचो घेतला अशा तरेचो पयली सुरवातीक ताणी पत्रकार परिशद घेवन सांगले. मात हो जो ड्युटी मास्टर आसा रामा परब हेच्या अगेन्स्ट हेचे पयली केन्नाच म्हाका दिसता मिडियान तरी किंवा पत्रकारांच्या मार्फत तरी किंवा आनी कोणाच्या ओपनली अशे सार्वजनीक रित्या केन्ना कंप्लेनी बी जावंक ना किंवा कोणी ताचे अगेन्स्ट केन्ना भाष्य करूंक आमी तरी नकळो आशिल्ले. मात हे सस्पेन्शन जाले आणि मागीर पुलिसां मदींच एक अंतर्गत गजाल जी आसा ती चर्चेक येवपाक लागली. एका बाबीचो एक बाब जी आसा ताची ती चर्चेक आयली आणि आमी सुद्दां गोमंतक टीव्हीन सगळ्यान पयली ही जी आसा ती बाब तुमच्या वाचकां मुखार नजरेक हाडिल्ली की इनसायड स्टोरी जी चर्चेक पुलिसां मदीं जाल्ली किंवा सोर्सां कडल्यान येताली ती म्हणजे एक सरकारांतलो वरिश्ठ IAS ऑफिसर वो मांद्र्यां एक डिनर अटेंड करपाक वयतालो. म्हाका दिसता लग्नाचे डिनर पार्टी काय कितें तरी तो अटेंड करपाक वयतालो आणि ताज्या वांगडा जे पुलीस आशिल्ले तेका तो रस्तो त्या वेन्यूचो खबर जालो ना, तेका खबर नाशिल्लो आणि म्हणून तेका जे आसा ते मदत जाय आशिल्ली त्या वेन्यू पर्यंत पावपा खातीर. सो ताणें खंय अंजुना पुलिसाक संपर्क केलो आनी सांगलें की आमकां एक एस्कॉर्ट व्हॅन दिवची, म्हणजे PCR व्हॅन दिवची म्हणून. जे कायद्या प्रमाण आमी जर पळयत जाल्यार PCR व्हॅन आपले पुलीस स्टेशनाची हद्द सोडून दुसऱ्या पुलीस स्टेशनाक दुसऱ्या पुलीस स्टेशन एरियेन वचपाक शकना. सो ही खंय तरी बाब जाली आणि त्या IAS ऑफिसराक ती व्हॅन दिवपा खातीर खंय तरी फाटीफुडें जालें आनी तेचो खंय तरी राग आणि तेजो IAS ऑफिसराचो इगो दुखावल्यान IAS ऑफिसर आनी IPS ऑफिसर ह्या दोगांनी मिळून ते बाबड्या रामा परब म्हणटा तेका बळीचो बकरो केलो अशा तरेची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू जाली. पुलिसां मदींच सुरू जाली जी पत्रकारांच्या कानामेरेन पावली. आमी त्या संदर्भात एक वृत्तूय केल्ले, ठळक बातमी ही केल्ली. त्याच्या उपरांत ह्या सगळ्या गजालीक लागून राजकीय विरोधी पक्ष जे आसा तांणी मोठ्या प्रमाणात टिका केल्ली, जावं गोवा फॉरवर्ड किंवा काँग्रेस आसूं हांच्यांनी खूब टिका केल्ली की कशे IAS IPS ऑफिसर जे आसात ते आपल्या पदाचो वापर करून अशे खुबशे जाणांक खुबश्या केसींनी बळीचो बकरो करतात. आता आमी तुमकां एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट घेवन आयला. तो इंटरेस्टिंग फॅक्ट असो की आमच्या हातीक एक कंप्लेन कॉपी पावल्या ह्याच जो सस्पेंड केला ड्युटी मास्टर रामा परब ताजी. आणि ह्या सगळ्या प्रकरणान हांवें तुमकां जे सांगलें तितून SP नॉर्थाचेर मोठ्या प्रमाणात टिका जाताली, संशयाचे बोट ताचेर येताले आणि तो IAS ऑफिसर जो आसा IAS आनी IPS ह्या दोगांचेर मोठ्या प्रमाणात नाव जरी उघड ना जालें आसलें तरी टिकेचे ते धनी जाल्ले किंवा तेंचेर टिका जाताली. आता हे सगळे अशें हे संशयाचें वातावरण आसतना एक कंप्लेन नोट आमकां मेळ्ळ्या. आता ही कंप्लेन नोट जी आसा ती फ्रॉम विष्णू शिरोडकर नियर सातेरो बार एंड रेस्टॉरंट अंजुना बार्देस गोवा आणि ताची डेट आसा ती आसा 15/8/2024 म्हणजे 15 ऑगस्ट 2024 टू द सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट परवरी गोवा. म्हणजे विष्णू शिरोडकरान SP नॉर्थ एका ही कंप्लेंट केल्या आणि या कंप्लेनीची तारीख कितें आसा तर 15/8/2024. आता ही कंप्लेंट विस्तृत स्वरूपाची आसा आणि तेतून सगळें मांडलां. आता ताचे सकयल आमी येवया. इंटरेस्टिंग ही गजाल आसा. विष्णू शिरोडकराची सायन आहा जो एप्लिकंट आसा तेची आणि SP नॉर्थान जो आता रिमार्क मारला तो आमी पळोवया. दीस आर व्हेरी सिरियस एलिगेशन्स, इमिजिएटली इश्यू सस्पेन्शन ऑर्डर फॉर PC रामा परब.
डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी टू इनिशिएटेड. इतले हो रिमार्क SP चो जालो. आता ही जी नोट मेळ्ळा तितून आता भितर इंटरेस्टिंग सकयल जे सर्कल केल्ले आहा ती तारीख पळया 16/6/2024. आता हेका म्हणपाचें कितें? एके वाटेन संशयाचे सगळ्या प्रकरणा भितर वारे आसतना IAS IPS ऑफिसरांकडे मोठ्या प्रमाणात टिका तेंचेर जाता आसतना हे लेटर आता कंप्लेन येयल्या ऑगस्ट म्हयन्यात, जी हांवें वयर तुमकां तारीख दाखयली, डेटेड 15/8/2024. हांगासर जो SPन रिमार्क मारला ताज्या सकयल डेट आसा 16/6/2024. आता हे गौड बंगाल कितें? ऑगस्टान कंप्लेन येयल्या आणि सस्पेन्शन केन्ना? जुनानूच जाला. म्हणजे ही कंप्लेन येवच्या 2 महिने पयलीं. आता हो कारभार कसलो? आता ह्या कारभाराक लागून SP नॉर्थ जो आसा अक्षत कौशल ताच्या कडेन मोठ्या प्रमाणात संशयाची सुई हाती वयता, बोट वयता. आता ही इंटरनल नोट जेन्ना आमकां मेळ्ळी तेन्ना आमी ती वाचताले तेन्ना आमकां ही गजाल जी आहा हे ब्लंडर लक्षात आयलें. आता हे लक्षात आयल्या उपरांत दुसरी बाजू आसता ती त्या संबंधित मनशा कडेन त्याची बाजू जाणून घेवप. आता मी ह्या विशयाचेर नॉर्थ SP अक्षत कौशल हांचे कडेन संपर्क केलो फोनार. तांकां आमी सांगलें की अशी अशी तुमची इंटरनल नोट. जाल्यार तेणें सांगलें की ती आमची टायपिंग मिस्टेक, म्हणजे ती टायपिंग मिस्टेक जाल्या म्हणून. म्हणजे हाचोच अर्थ तांणी ही जी नोट आसा ती डिनाय केल्ली ना किंवा ती फटीची बिटीची अशें ना. आणि तो म्हणटा वयल्यान की आमची ती टायपो मिस्टेक म्हणून. आता हेतून एक प्रश्न पडटा की जर IPS लेवलाचे अधिकारी एका ऑफिसराचे सस्पेन्शन करता आसत आणि त्या सस्पेन्शन येदो व्हडलो तो निर्णय घेता आसतना जर ही सादीशी ह्यो अश्यो मिस्टेकी जावपाक लागल्यो जाल्यार तेका कितें अर्थ उरलो कितें हो प्रश्न आसा. आणि तेका लागून ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर संशय जो आहा तो आता आनीक चड वाडला आणि ह्या सगळ्या प्रकरणाची आता खोलायेन चौकशी जावपाची गरज आसा. कारण एका मनशाचो भितर नाहक बळी गेला अशी चर्चा आतापर्यंत चालू आसताली किंवा चलताली, तिका आता हो दुजोरो मेळ्ळा. आणि आमकां खबर आसा की हे IAS IPS जे गोंयान येतात तेंचेर मोठ्या प्रमाणात टिका जाता वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान की हे आपल्या गोंयान भितर आपल्याक जाय तशें वागतात. हांगासर ते येतात, ते प्रॉपर्ट्यो घेतात, ती व्हडले व्हडले बंगले बांदतात आणि अशा तरेन ते हांगासर रावतात. आणि ह्या सगळ्या प्रकरणा भितर तर एका गोंयकार एका ऑफिसराचो जो आसा तो बळी गेला, म्हणजे पुलीस कॉन्स्टेबलाचो बळी गेल्लो आसा. तेका लागून ह्या प्रकरणाचेर संशयाचे वारे आता आनीक चड व्हांवपाक लागला. सो सखोल चौकशी ह्या प्रकरणाची जावपाची गरज आसा. हांवें तुमकां सांगलें की हे कशे तरेन हे ब्लंडर जाल्लें आसा, कितें ब्लंडर जाल्लें आसा ते. हेज्या पयलीं आसगांव घर मोडतोड प्रकरणांत DGP जो आसा तो ऑलरेडी घराक गेल्लो आसा आणि आता हो नवो SP जो आसा तो नवोच येयल्लो आसा. आणि ह्या नवोच SP येयल्लो आसतना जर हे अशे तरेचे प्रकरणां किंवा अशे तरेच्यो ह्यो गजाली जर उक्ताडार येवपाक लागल्यो जाल्यार ह्या IAS IPS ऑफिसरांच्या कारभाराचेर लोकांनी विश्वास दवरपाचो कसो हो परतून एक फावट मोठो प्रश्न जो आसा तो लोकां मुखार साहजिकूच उपरासतलो. तातूंत कांयच दुबाव ना. तर आता हे प्रकरण जी आतापर्यंत चर्चा चलताली, विरोधी पक्ष चर्चा करतले, आता ही गजाल उक्ताडार येयल्ली आसा. सो हेचेर सरकार किंवा होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत खऱ्यांनी चौकशी करतलो काय कितें ह्या कडेन सगळ्याची नजर जी आसा ती लागून राविल्ली आसा.